शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फार्मागुडयेर मळेकारांची भेट घेवन पावसान तांकां जाल्ल्या लुकसाणाचो आढावो घेतलो। शेतकारांकडल्यान सगळी माहिती घेतली। ही लुकसाण भरपाय जर चवथी पयलीं मेळत तर भरपूर आधार जातलो म्हूण मळेकार सांगतात। RDX खातीर फार्मागुडीच्यान वेदिता प्रभू। जाले वर्ष पावस भरपूर पडलो आणि ते कारणान आमकां सामकी कुसले पावस पडून आणि पीक सामकी कमी आनी कांय वेपार मेळना, आमकां लॉसां पडल्या। कितले अशें म्हणल्यार तुमकां पीक लॉसा म्हणल्यार वर्साक तुमी अशें वर्साक म्हणल्यार ते कशें आहा, प्रत्येक जाण चड जमीन आहा तो चड घालता, कमी जमीन आहा तो कमी घालता, म्हणजे ती सगळ्यांक सारकी आहा न्ही। थोड्याले कमी आसा जागा, थोड्यांक चड आहा। सो आतां हो प्रश्न एसेंब्लीनूच आयिल्लो की कृषी मंत्र्या कडल्यान तुमकां मदत मेळची म्हणून ऑफिसरांक लायिल्ले की तुमच्या कडल्यान मदत कितें तरी आमकां मेळों जाय। पण सरकारी अधिकारी येवन गेले हांगासर? सकाळीं ती येयल्ले फॉर्म बीन ते बरोवन दिले। फॉर्म बरोवन दिले सकाळीं पळोवन गेले। आनी तुमी फोटो बिटो दिले तांकां कितें नुकसाण जालां बीन? फोटो म्हणजे आमी तेजे फॉर्माचे फोटो ते सगळे लावन दिले। तुमी आतां वार्षिक सारें बिरें हाडटा पळय ताका कितले अशे पयशे खर्च करता म्हणटा? सारें आमकां जवळ जवळ 5,000 माल लागता। आनी त्यान भायर चड लागता, म्हणजे थोड्यांक चड घालता ताका चड लागता जास्ती, कमी घालता ताका कमी। सो ह्या मागीर ताका आनी खर्च आसता, कामेरी मानाय घेवची पडटा चड काम आसता तेन्ना, आनी मागीर कोणे घेवचे पडटा, माटवा ते विकते घेवचे पडटा। आतां ह्या वर्सा चवथी कडेन कितें वेपार मेळटलो? ना, चवथी आतां श्रावणाक कांय मेळना, चवथी आनी कांय मेळपाना। ना। सो ह्या फावट पिपरी घोसाळी सगळी गेली म्हणटा? सामकी गेली। हे वर्स तुका माटोळे सुद्दां कांय मेळपा मुश्कील आहा, त्याच्यात आतां ते कांय मेळना न्ही। चवथीक कितें मेळटाले चड, थोडे भाजी बिजी जावं कितें मेळटाले पडटा, चड कमी प्रमाणान तरी। सो सरकारान गणेश चतुर्थी पयलीं तुमकां मदत कितें दिवपाचें उतर केलां? ते पयलीं दिल्यार आमकां बरें पडटा न्ही। ते पयलीं एटलीस्ट तुमी कितें नुकसाण जालां तें तुमचें हें जातलें। आमी आमची लुकसाणी तुमकां सांगल्या अमकी जाला म्हणून। सगळे कितले शेतकार लायता हांगा मळे? हांगा आमी जवळ जवळ 20-22 जाण मारा।